एसटीक आरक्षण मेळचें म्हूण मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनाचो विधानसभेचेर मोर्चाचो यत्न पुलिशेन मेर्शेस सर्कला कडेन आडायले। एसटी रिझर्वेशनाचो इश्यू सभाघरांतूय आयलो। विरोधकांचे कॉलिंग अटेन्शन। विरोधकांचो मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनाक तेंको। श्रीरामाक खंय ना खंय हें करपाकूच नाका, हें पॉलिटिकल रिझर्वेशन फुडें व्हरपाकूच नाका। आनी समज तेंच्यांनी म्हटलें आतां तितून दोन हें आसा की डिलिमिटेशन जें करता तेन्ना कमिशन तर स्टार्ट करपाक जाय, मात अजून पर्यंत कमिशन पासून स्टार्ट जाल्लें की ज्यो मागण्यो तेंगेल्यो आशिल्ल्यो मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिवन सुद्दां आयज आमच्या एसटी भावा भयणांक रस्त्यार देवपा पडलें। एसटी समाजाचे जे लिडर किंवा आमदार किंवा मंत्री किंवा सभापती जे आसा ते तांचे डिमांड फुलफील करपाक शकना असो तांचो एक। आज जो सरकार जो भाजपाचो गोंयचो सरकार आसा तो फटिंगपणां जी करता, हो जो एसटी समाज आसा तो गोंयचो मूळ समाज आसा, तांकां जो तांकां दर्जा मेळपाक जाय, जो तांकां तांचो हक्क मेळपाक जाय तो खंय तरी तांकां दिना। आंदोलक दीसभर रावले। शेवटाक आमदार विजयाच्या मध्यस्थीन 16 जाणांचे डेलिगेशन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे। सॅटर्डे आपूण दिता, सॅटर्डेचे पयलीं ताका अशें तो कॉन्फिडंट आहा की डिलिमिटेशन कमिशन अपॉयंट जातलें बिफोर लोकसभा पोल्स आनी 27 पॉलिटिकल रिझर्वेशन शेड्यूल ट्रायब कम्युनिटीक मेळटलें। तो म्हणटा ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आपूण अनावन्स करूंक सोदता। 2027 पयले आरक्षण लागू करता म्हूण मुख्यमंत्र्याचे उतर। तांची फायल ॲट प्रेझेंट पेंडींग आसा ट्रायबल डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन, थंयच्यान ती RGI कडेन येवपाक जाय आनी RGIतल्यान होम मिनिस्ट्रीचो एप्रुवल घेवन डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करपाक जाय। ताका 27 रिजर्वेशन दिवपाक जाय। आमचें मत क्लियर आसा, तांकां दिवपाकूच जाय ह्या विशयाचेर। ताच्या खातीर म्हजो प्रयत्न सुरू आसा। लोकसभेच्या पयलीं आमचो 100% प्रयत्न आसा की डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करपाक। मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासना उपरांत मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनाचे आंदोलन फाटी। Ego problem, ego big and door up now. Let us disperse from here. Let us wait by Saturday. Bureau Report, Prudent.